सगल्यांक तुमकां बरी सांज आवडेता. सोर्गीच्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत आनी तेच मिलाक सायबिणीच्या आदारांतल्यान मोगाचे इश्टानू तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. हांगा हाजीर जाल्ल्या पळोवंक आमी खरेंच संतोसतांव आनी खुशाल जाता. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक आमच्या मिलाक सायबिणीच्या फेस्ताची खुशाल आनी उनउनीत परब आवडेता. मोगाच्या फादर आनी मोगाचे सिस्टरी, तुमकांय पळोवन आमी खुशाल जाता. तुमचो वेळ तुमी आमकां इतलो लेट जालो तरी तुमी आमकां दिवंक आयल्यान तुमचो मोग पळोवन खरेंच आमी आभारी. ह्या आमच्या वावराक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिल्यात देखून आमी तुमकां दिनवासता. आनी वेळ करिनासतना हो आमचो शो आतां आमी सुरू करता. मधुर ताळयांनी गुंतून हाडलोली सांज ही तुमचे मुखार दवरता. ह्या म्युजिकल शोवान भाग घेतात आमचे वाड्यांतले खोडीगात कातोरीस तशींच सुपुल्लीं भुरगीं. आयची ही सांज वजनादीक जातोली जाल्यार ताका बऱ्या संगिताची गरज. तर बरें संगीत घालून आमकां उमेद आनी उर्बा दिवंक आमचे मदें आसात फामाद संगीतकार. तांची नांवां हे भाशेन: तियो आल्वारेस फर्स्ट ट्रम्पेट, तालियो मारच्यो. शेनन डिसूजा सेकंड ट्रम्पेट, मार्टिनो फेर्नांडीस सैक्सोफोन, सायफन मास्कारेनियस कीबोर्ड, मार्क फेर्नांडीस बेस गिटार, फेलिक्स प्रीटो गिटार, जॅक रिबेलो ड्रम्स. ह्या संगीताचो डायरेक्टर जाशी म्हाका वळख करून दिवंक गरज ना आनी ताची तोखणाय करूंक म्हजीशीन उतरां ना. फकत गोंयांच न्हय पूण गोंया भायर लेगून नामना जोडून आमच्या मांद्रेच्या गांवचो साबार संगीताच्या देण्यांनी बोडलोलो नान देन जोकीम डिसूजा. आतां तुमचे मुखार येतात आमची सोपुल्लीं भुरगीं घेवन आपलें कातार मिलाक सायबीण. हें बरयलां फ्रांसीस दे मांद्रे. सगल्या लागीं खाली एकूच उपकार मागता, आमच्या भुरग्यांक ती येवच्या आदीं तांकां एक धाकटुलो असो उर्बेन हाडपाक तांकां तालयांचो शिवर करचो. थँक्यू. तांची नांवां हे पोरी: वेलेंको फेर्नांडीस, मीरा डिसूजा, सियोना रॉड्रिगीस, एविसन फेर्नांडीस, मालाला डिसूजा, रुसेन फेर्नांडीस, फ्लाविया रॉड्रिगीस, मोजेन डिसूजा, सिप्रियानो डायस, जॉर्डन डिसूजा, एमा फेर्नांडीस, वियाना फेर्नांडीस, रोनाल्डो फेर्नांडीस, सामंता फेर्नांडीस, प्रेस्टन फेर्नांडीस, वेलेंसिया डिसूजा, लेटिसिया डायस, जेनेट आणि एवियोला.
हे आमचे भाव आमच्या सांगाताक ह्या वर्सा नात. ते आमकां जायते फावटी आमचो आदार जाताले. आमच्या म्युजिकल शोआन आमकां जायती उर्बा आनी आनंद उर्बेन हे म्युजिकल शो करपाक आमकां सदांच उर्बा दिताले, जे आयज आमचे मदें ना आनी आमी तांकां चड मिस करता. आमचो मोगाचो फादर जुजे गोम्स हाणें आमकां 7 वर्सां सेवा केली आनी आपल्या मोगान आमकां शिकली. तर आयकुया फादरीची तोखणायेन बरयलोलें हें कातार, जे तुमचे मुखार घेवन येता फ्रांसीस दे मांद्रे आनी जॉन दे मांद्रे. कातार बरयलां फ्रांसीस दे मांद्रे.
मनशाचे जिविताची काणी घेवन येता तुमचे मुखार रोनाल्डो फेर्नांडीस, कातार बरयला टोनी दे रिबांदर. Soto fotaचा दोरा दूर मुंच्याच्या जिवितातले पावडे कातारान हाडल्या बेगुतून एक पडवाले रोखलोलो कापूस गुरूंग मे बोना गुंतून भुरगीं वरगता माय बायची गिरेस्ताय ताच्या पावलाचेर भुरगीं आमी वाडटात भुरग्याचो बरो फुडार जावंक माय बाय इस्कॉलाक धाडटा टिचरी शिकयता त्या प्रमाणे भुरगीं शिक्षणाचे पावडे चडटा थोड्या भुरग्यांचे चिडीर जाल्यार हे गाडीत चडटा Iskolaच्या बाकर बसून भुरगीं शिक्षणाच्यो घडयो भुरगीं स्टेटीर बरोवंक लायता टिचरी पेन घेवन भुरग्याच्या हातान टिचरी सांगता त्या प्रमाणे भुरगीं शिक्षण करतात नेटान उपरांत गाडी घेवन बरोवंक शिकतकच टिचरी पेन्सिलान भुरगीं मुखार बेता पेन्सील आनी बरोवंक शिकतकच उपरांत बरोवंक पेन हातान घेता शिक्षणाचे पावडे कित्याक सांगल्यात ते वारीक चिंता दोरयली काडयो उपरांत पेन्सील पेनान बरोवन काडल्यो व्हड शिक्षणाच्यो घडयो शिकलेले भुरगे पाडना आदारूंक लागल्यात फिरके चोरयो शिकताना पेन हातान दवरलें आतां हातान घेवन भोंवता चोरयो कितें शिकलेले भुरगे पाडना सिगरेटी उडोवन गुंडागिरी करता ते गोंया माय पाय दुडून बुडून भुरग्यांक शिकयता माय बायच्या कोश्टान भर दिया शिक्षणाचो बरो वालोर दाखोवन बरी भुरगीं जाया वायट कुर्तुपा सोडून बरें जावन मनान घेया. थँक्यू. निवडणुकाय घेवन येता आमचे मुखार कोरिना फेर्नांडीस, हे कातार बरयला टोनी दे रिबांदर.
घरात कोणाचे गोड तोरी दात बेरे तुझ्या शेजाऱ्यान गाडी घेतली कोण तुरुईची तारू आपल्या गिरनाताने हल्ल्या म्हूण लागताय डोळे भरू तांची जोडतोडी कोशी हाडली गाडी म्हूण लागताय होबरो काढून ताणे कोश करून गाडी हाडल्या पूण तू नकोय हासून सोडू ताणे कोश करून गाडी घेतल्या पूण तू नकोय हासून सोडू ह्या संवसारान कोणूच वयर सरलोलो कोणाच्यान पयलीचो निडुकायेचो काचाक पेट्टा आमच्या उसो दुसऱ्याची वायट करतना तूं उजार करिनाय बेसो चित मनशा वायट करू तुबांचो शेवट कितें जाय तुजो ह्या कांतारांतली उतरां मनशा तूं मनान तुज्या दवर वता तर दुसऱ्या कांतार दिवन तांची मोगाची सेवा कर जेजू संवसारा सोदूनी पुंजी येलो जावन आमचो सागोर मुर्तो स्वर्गाक तुका देव घेतलो तांच्या पावलांनी चलशी तर न्हिदूकाय सोडून गौरी चिंतना आयच्यान मोदी तुज्या दोर न्हिदूकाय सोडून गौरी चिंतना आयच्यान मोदी तुज्या दोर आतां तुमचे मुखार येता रोकी फेर्नांडीस घेवन आपले कातार शिकपाचो वालोर जें बरयलां फ्रांसीस दे मांद्रे.
लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. सो आता तुमचे मुखार येता आमचे जोकर्स म्हणून येता तुमकां हांसोवपाक, जे तुमचे मुखार हाडटले आपलो एक धाकटुलो सो स्किट. शे वाज आयलो सामको. ही आमची पुलिसेची सर्वीस पट बरोंक जाय म्हूण करपाची. कितें म्हूण करतलो, खंय म्हूण धांवतलो. शे धांवन धांवन वाज आयलो. कोणाचो फोन आयलो धांवलो. कोणागेर झगडी जाली, मारामारी जाली, धांवलो. एक्सिडंट जालो, धांवलो. कोण बुडलो, धांवलो. भोंवन आनी धांवन धांवन आमकां सामको वाज आयला. मोडे कोणाचे लागले तूंय चड धांवलो. फाटींच 200 बिचाचेर एक मोडे लागला म्हणून कोणाचो तरी फोन आयलोलो. फोन येयलो तसो रोखडेच आमी भायर सरले आनी बिचार पावोंकूच ना. भायर सरतातूच आसा. CMाचो फोन आयलो. अरे 2 दीस जाले बिचार मोडे लागला आनी तुमी आजुनूय पावोंक ना रे. तुमी आज न्हिदोन रावल्यात. तुमकां खबर ना रे आमी कितें देव आमकां खबर कळपाक खंय मोडे लागला, खंय झगडी जाल्या, खंय मारामारी जाल्या, खंय बुडला कोण तो. वाज आयलो हे सिरिजेचो वाज. सामकोच वाज आयला. कितें करचें म्हूण कांयच समजना. शे गुड मॉर्निंग साहेब. गुड मॉर्निंग. हाडलाय मरे एक 14चो उतारो आनी तुज्या भाटाची सगली फायल. होय साहेब. आणि तुका एक केळ्याचो गोडूय हाडला. आत्ताच गोड कित्याक हाडूंक जाय आसलो रे. साहेब तो विकतो हाडूंक ना. आमगेर जाल्लो बायल म्हणूंक लागली साहेबाक व्हरोन दी. बरें आसा काय नजो. चल 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 बेगीन मातसो भितर व्हरोन दवर. नाजाल्यार कोणूय पळयत जाल्यार म्हणटले साहेबाक सांगवाते घेवन येयला काम करूंक जाय म्हणून. चल चल बेगीन बेगीन भितर व्हरोन दवर. दोल्लोय होय साहेब दोन फायल रे तुजी. दिता साहेब. ही गे म्हजी फायल. हातून सगलीं म्हजी पेपरां आसा. सोगरी लायलाय मरे. अरे हो दोंगर तुज्या पायच्या नांवार आसा मरे. तुका तुजो अर्दो वांटो मेळूंकूच जाय. कित्याक तुमी दोगूच भाव न्हय रे. होय साहेब. पूण तो कूळ म्हूण लागला न्हय आनी तो म्हणटा आपूण कोणाकूच विकूंक दिवचो ना. कित्याक पयलो आपणाक रायट आसा म्हूण. घेवन दी ताका. घेवन रे घेवन दी ताका. तुका तुजे अर्दे पयशे मेवल्यार पुरो. अर्दे पयशे गव्हर्मेंटाचे रेटीन कितें फायदो. तो म्हाका 1 crore दिवंक सोदता. पूण दिल्लीकार येतात आनी 10 crore आमचो दोंगर मागतात. म्हणटूच आमकां दोगांयकू हाफ हाफ येवंक जाय. वय तुका तुजो हाफ शेअर येवंकूच जाय. पळयता तो कितें म्हणटा पळय तो. ताका समजयता. हांवें आपयला ताका ताचे पेपर घेवन. ताका सांगता तुजो अर्दो वांटो तुका दी म्हणून. होय तशेंच कर. तुका कितें दिवपाचें आसा तें हांव दितलो. म्हाका दिवपाचें बरें आसा रे. तुका तुजेच पयशे मेवल्यार पुरो. तुजो फोन नंबर आसा म्हजे लागीं. ताका आपयला हांवें ताची फायल घेवन. पळयता तो कितें म्हणटा पळय तो आनी समजायता ताका. आनी उपरांत तुका हांव फोन करता आनी सांगता कितें जाता पळय तें. कळ्ळें? बरें साहेब. बरें आसा. आगो तूं आनी आतां हांगा कित्याक आयलाय गो. घरा लागीं स्वता येताय तें पुरो जावंक ना तुका. अरे म्हज्या गोवा. सकाळीं तो सायकलीन पॉक पॉक करून नुस्तेकार येतालो न्हय. तो आयज येवकूच ना. बाजारान वचपाक म्हणून भायर सरलोले पूण सारकें सांगाच आयले. तो नुस्तेकार येवंक ना म्हणून तूं हांगा आयलाय. हांव कितें हांगासर नुस्तें विकूंक बसला. तुका मुगो
तुका जाल्या संवय अशी हेडपाची गाडी मेवल्या कुर्र 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 करून भोंवताय सगळे. पावसाचे दीस लागीं पावले, घराशीन कितें काम करचें तें ना, भोंवताय हेडटा सगळे. अरे आदलो तेंप आतां उरला, खोपी शिवपाचे, काटया भरपाची, आतां सगळें जाल्यार रेडीमेड. आमच्या ह्या देवान नशिबान दिला हें सूख. आगो 4 दीस जाले वॉशिंग मशीन मोडल्यार, 4 दीस जाले कापडां तुवें धुल्यार. हांव म्हजी धुतां आनी कामाक येता. तुवें केन्ना तरी धुलाय गो? तो कितें म्हजो गुन्यांव? वॉशिंग मशिनाक फोन करपाचो तुजो कायदो न्हय. हांवें ताका फोन केल्लो गो, पण तो कितें सांगता जाणाय, आयज येता फाल्यां येता, वाटेर आसा पावलो 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 आतांच येता, जेवता आनी येता आशव्यां पावलां. हो पळय मदले माजार बाजारानूच आसा. सांगोन सांगोन ताका सारको थकलो, म्हाका वाज येयला आतां. बरें आसा, पूण म्हाका सांग, घराशीन कितें करून येयलाय मुगो? छे, कांयच करूंक ना आनी करचेंय बी ना. घरा वयता ना, हॉटेलार वयता, जेवता आनी वेता. मातशें घरा येता जाल्यार कितें सांजचे 8. बरें, वाटेक कितें बरेंशें नुस्तें मेवता जाल्यार घेवन येता. नुस्तें हाडना काय आ? तूं पावतलो 8. नुस्तें सुटी कोत्ता भाजता म्हणसो जातली 12. जेवता म्हणसो जातले 1. कितें पार्सल बी कितें हा? बरें आसा बरें आसा. बिरयानी, फ्रायड रायस. ओके ओके, चल 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 चल. बिरयानी जाल्यार बिरयानी, घेवन यो आ. फ्रायड रायस जाल्यार फ्रायड रायस. मातशें वच घरा वच. हाडटा गो मातशें चल पळोवया घरा आतां. स्वता येता ओ तो आनी आतां कोण येता चलता वाटेर. कितें सांगतलो? ह्या बायलांचे फुडें कांयच इलाज ना रे बाबा. कितें म्हूण सांगतलो? सगळें आयतें मेवलां तरी कामां करिनात. गॅस आसा पूण रांदिनात, वॉशिंग मशीन आसा पूण कापडां धुयनात, आनी मिक्सर आसा पूण आयन पासून वाटिनात. तरी आसतना पळय हांवें सांगलें आगो म्हयनोभर वचोन मातशें मांयगेर राव पळोवया. मांयगेर राव म्हटल्यार पासून आयकोनात, वचत नात, कशींच वचनात. गुड मॉर्निंग साहेब. एकलोच कोणालाय उलयताय रे? गुड मॉर्निंग. आतां आनी तूं आयलोय? कितें आसलें रे? कितें जालें? हांव कंप्लेंट घेवन येयलां. कंप्लेन? आनी कोणाची? म्हजेच बायलेची. 2 म्हयने जाले मांयेर वचून रावला, आपयल्यार येयना. तुजे बायलेची कंप्लेन? कित्याक म्हणून करूंक आयलाय रे? 2 म्हयने जाले मागीर रावल्या आनी येयना. बरें जालें मरे, एकदम बरें जालें मरे, एकदम बरें जालें. कास्ताच जालें मरे, मजा मरे तुजी. मार फुगट, पेटय गोंडाल, लाय सुरसुरी, मार बरें दुराक, मार उराक. कित्याक बायल घरान आसतना तुका हें सगलें कांय करूंक मेळना, कांयच करूंक मेळना. कितें उलयताय साहेब तूं? हांव सदमलो कंप्लेंट दिल्या उपरांत तूं म्हजे बायलेक हाडटलोय म्हणून. अरे हांव म्हणोना तुका तुजे बायलेक हाडूं नाकाय म्हणोन. बायल म्हटल्यार घराची एक सोबीतकाय. तुजे बायलेक तुवें घेवन येवंकूच जाय. पळयता तूं तर तुजे बायलेक कंप्लेन करून हाडशी जाल्यार ती तुज्या माथ्यार बसतली आनी फुडें मात सांगना. कितें उलयताय साहेब तूं? हांव सदमलो कंप्लेंट दिल्या उपरांत तूं म्हजे बायलेक हाडटलोय म्हणून. बायलेक हाडपाची बरें आसा रे. हांव म्हणोना तुका बायलेक हाडी नाकाय म्हणून, अजुनूय म्हणोना. पूण हांव म्हणटा की तूं तुजे बायलेक कंप्लेन करून हाडूं नाकाय. बायल म्हणजे एका घराब्यान सोबीतकाय आनी बायल घराब्यान आसोंकूच जाय. कळ्ळें म्हाका तूं कितें म्हणूंक सोदताय तो. म्हणजे तूं म्हणूंक सोदता की तुजे बायलेक हाडिना काय म्हणून. आरे तूं घेवन यो रे, तूं तुजे बायलेक घेवन यो, पूण कंप्लेन करून हाडूं नाकाय. पळय आमी अशें करया, तूं तुजे बायलेची कंप्लेन करूं नाकाय. हांव मरे आयज सांजेच तांगेर वयता आनी तुजे बायलेक बरी करून समजायता
आनी तिका सांगता तूं सारको आबालार जालाय म्हणून बरी समजायता आनी म्हजे गाडयेन वसयता आनी तुज्या घरा हाडून पावयता. उपकार जाय तुजे साहेब अशें करशी जाल्यार. कामाचो घरा येवचो येवन म्हाका रांदचें पडटा. मात पूण सुशेग ना. येयल्या पुरो म्हूण मागता देवा लागीं. साहेब आंबे बा खाता तुमी? आमगेर थोडे आसले. कितें रे तूं ह्या आनी कितें विचारप जालें? ना साहेब थोड्यांक डायबेटीस बी आसता न्हू. अरे आमचे हे सर्विसेन आमची डायबेटीक सारकी नॉर्मल आसता. तशें जाल्यार फाल्यां घेवन येता. म्हाजें काम मात पोर आं. कांयच भियो नाकाय. तुजें काम जालेंच म्हूण सोजमा. बरें येता. घोव बायलांच्या केस्तांवांनी पडचें न्हय अशें म्हणटात. मजा पडचें न्हय अशें म्हणटात रे. पूण आमी कितें करया? आमचें कामूच तें तांच्या केस्तांवांनीच मदें पडपाचें. कितें करया? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आयलो तूं आनी तुजी फायल हाडलाय मरे. तुमची कागदां बीन. होय सगळे हाडला. आनी हेनरीक सांगलेले रानदुकराचे मांस हाडून तेणें जांगूच दिल्या. आख्खीच घेवन येयला. रानदुकराचें मांस हाडलाय? रानदुकराचें मांस हाड हाड हाड. रोकडोच भितर दवरून येता. रोकडोच येता. आनी तुजी फायल रे. सगळे पेपर आसा सारके. म्हजो भाव येयल्लो न्हू सकाळीं. कितें म्हणटालो तो? अरे तो म्हणटा तो तुमचो दोंगर पळय आसा तो विकून दोगूय अर्दे अर्दे पयशे घेवया म्हणून. साहेब तो आतां दोंगर उरला. हांवें थोडे काजी लायल्यात, माड लायल्यात, गारपा लायल्यात. एक धाकटुलो असो रूम काडला आनी व्हडली बांय मारल्या आनी एक धाकटो पंप लावन उदीक शिंपता. आनी आतां कितें मेवता न्हू मातशें. विकूंक दिवं नाका ताका. विकूंक दिवं नाका. हांव पयलो रायट तुका आसा रे. वय 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 जाणा हांव कोहोच विकूंक दिवचो ना. ते बोमायसान येयला न्हू सो तेका दिसता देल्लीकारां कडेन भरपूर पयशे आहात म्हणून म्हाका दोंगर विकया म्हणून सांगता. आमच्या गोंयकारांनी जमनी दोंगर विकून दिल्लीकारांक तांच्यांनी थंय बिल्डिंगां बांदली आनी आमचें अर्दें गोंय काबार केलें. वय आनी म्हाजे वालो भाव आहा जाल्यार उरलेलोय आहा ते गोंय काबार करतलो. होय बरें आनी एक सांगपाक. फाटल्या दिसांनी आमचे शेत ओंपतालो तेका भायर काडूंक जावो म्हणून हांवें ताका सांगलें आरे तूं 15 वर्सां जालीं शेत लायता आतां भायर सर आमचो जागो आमकां दी. कितें काय म्हटल्यार तो म्हाजेरूच केस कोत्ता. 20 वर्सां आपूण तो शेत ओंपता म्हणून. विश्वासान कोणाय तूं दिलें जाल्यार तें अशें घडटा. वय साहेब म्हणून आमी सदांच म्हणटा की तेका भायर काडूंक जाय जाल्यार पयलोच काडूंक जाय. पूण हांवें कितें केलें जाणाय तेणें म्हाका कोर्टाच्यो बी धमक्यो दिल्यो. हांवें उग्गी गेलो 50,000 रुपया येले आनी तेका म्हटलें हे घे बाबा आनी तूं एकदां भायर सर. आरे भाव येयल्लो पळय भावाक सांगलें आरे 50,000 दिल्यार ते 25,000 म्हाका दी अर्दो अर्दो शेअर दिता. 25,000 दी म्हणटकूच तेणें कितें सांगलां जाणाय तो दोंगरूय विकूंक नाकाय तुजो जमिनूय नाका आनी तूंय नाका म्हणून. वय वय तशेंच ते बोमायकार आतां येवन सगळे सोदतात. पयले तांकां कांय नाका आनी कितें केस करतलो म्हटल्यार पयशे पासून मोडून सोदिना. ना ना छे, कांयच ना. दिवं नाका विकूंक ताका. हांव तुज्या बाराबर आसा. कितें दादागिरी करीत जाल्यार म्हाका गमय. हांव रोखडोच येता. तो दादागिरी करता बोमायकार मरे तो दादागिरी बी कांय करचो ना. फकत शेपडी हालून दाखयता थिंगा. सारकें तुजें. चल वच तूं. चल वच. तूं फुडें चल. हांव तुजे बाराबर आसा. विकूंक दिवं नाकाय. ना साहेब सांगता तितलें सगळें कर आं. ना जाल्यार कितें आनी तुमकां सांगता तुमचे दोंगर आनी जागे आहात ते विकूं नाकात.
ना जाल्यार आमचें गोंय आहा तें कितें दुसऱ्याक जावन पडटलें. बरें सायब येता हांव. बरें आसा चल. कितें सांगतलो हांकां? सगल्यो जमणी दोंगर विकून विकून काबार केल्या तेंच्यांनी. आनी आतां भोंवतात घरां बांदूंक जागे सोदतात. हो आनी फोनूय उखली ना. हॅलो हॅलो, हांव इन्स्पेक्टर उलयतां. मातसो हांगासर पुलीस स्टेशनार येताय? वोय वोय येता 5 मिनूट लागतले साहेब. यो यो बेगी यो, रावला तुका. येयलो येयलो. कितें जालां साहेब? म्हजें काम जालां? अरे तुजें तें काम जावपाचें ना कशें दिसता. ताणें खूब कितें कितें उत्पन्न केलां मरे, आनी तुवें ताका कांयच हेल्प करूंक नाय. म्हणजे म्हाका म्हजो अर्दो वांटो मेवचो ना? म्हाका दिसना आतांच्या कायद्या प्रमाणे तुका कितें मेळत म्हणून. म्हजे लागीं आनीक कांय ना, आनीक कांय उपाय जावचो ना कसो म्हाका दिसता. तूं काम करतले म्हजें म्हूण हांवें तुका केळ्यांचो गोठ दिलोलो. अरे पूण तो तुजो गोड खाल्लो रानदुकरान. कितें? रानदुकरान खाल्लो? वय, रानदुकरान खाल्लो. आतांच येवन गेलोलो रानदुकर तो खाल्लो रानदुकरान. अरे आयक, तुज्या असल्या मनशांनी दिल्लीकारांक आपले जागे विकून दिल्लीकारांनी थंय बिल्डिंगां बांदलीं. आनी देखून गांवांत आतां जनवरां आयल्यान सगलीं गांवांत भोंवंक लागल्यान. कळलें कळलें. देखूनच तो गोड खाल्लो रानदुकरान. वय, हांव तुमकां तशेंच सांगूंक सोदतां. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनी तुमच्यो जमणी ज्यो आसात त्यो तुमी दिल्लीकारांक वो भायल्या मनशांक विकूं नाकात, पूण तुमच्यो जमणी तुमी सांबाळून दवरात. नाजाल्यार हेच भाशेन घडटलें. जसो आयज गोड खाल्लो रानदुकरान, तेच भाशेन आमकां एक दीस येवन वाग खातोले. तर आतां तुमच्या मुखार येता रुझन फेर्नांडीस हे सुपुल्लें भुरगें आपले कातार घेवन वेलंकनी सायबीण माय.
थँक्यू जेने. आता फकत 5 मिनटाचो ब्रेक आसतलो. कोणेच आपली बसका सोडची न्हय. हो ब्रेक आमी घेता आमच्या संगीत वाजयताल्यान थोडोसो रेस्ट मेळपाक.